नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. सांतिस्तेव घडणुकेंतल्या बासुदेव भंडारीचो सोद अजून लागू नाशिल्ल्या कारणान सर्च ऑपरेशन दुसऱ्या दिसा सुरूच. ओल्ड गोवा पुलीस न्हयेदेगेर ताका सोदतात जाल्यार कोस्टल पुलीस पणजे वटेन सोद घेतात अशें कळटा. बासुदेवाचो बापूय घडणूक थळार पावला. सांतिस्तेव जो काल इन्सिडंट जालो तेजी आयज एक अपडेट आसा अशी की जो मिसिंग चलो आशिल्लो तेजी जर तो बुडला जाल्यार तेजी बॉडी सोदप सद्या चालू आसा. ओल्ड गोवा जे पुलीस आसा ते जे न्हयेदेगेर जी झुडपां आसा थंय तेजी बॉडी सोदप चालू आसा. तशेंच जे कोस्टल आसा ते जे फेरी पॉयंट आसा सांतिस्तेव फेरी पॉयंट ते पणजे वटेन ते जे बॉडी आसा तेजो शोध घेता. ह्या इन्सिडंट्सान खुबशे प्रश्न उपरासपा लागल्या. ते अशे की जर ते चली म्हणटा की चलोय जर गाडयेच्यान भायर आयिल्लो जाल्यार तो चलो गेलो तरी खंय, तो एक तर बुडलो काय थंयसर लोक म्हणटा खूब मगरां आसा काय ताका मगरांनी व्हेलो. तिसरे लोक अशेंय म्हणटा की जर चलो जर मेळना, चल्याची बॉडी मेळना काय तो पेंवन खंय तरी वयर सरलो काय, अशे वेगवेगळे प्रश्न ह्या इन्सिडंट्सा मागीर उपरासपा लागल्या. तातूंत एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता तो असो की येदो व्हडलो इन्सिडंट जावन काल चलयेच्या घरची हांगासर पावली. चलयेची आवय काल रोखडीच गोंयान पावली, पूण जो चलो मिसिंग आसा त्या चल्याच्या फॅमिलींतलो कोणूच आजून गोंयान पावना काय कसो, हो एक मोठो प्रश्न उपरासपा लागला. कुडचेरे येवपी डेब्री प्लांटाक गोवा फॉरवर्डाचो विरोध. गोवा फॉरवर्डाचो उत्तर गोंय जनरल सेक्रेटरी संतोष सावंतान जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. प्लांटाक खंय लोकांचो विरोध. सरकारान दादागिरी करची न्ही, थळावे दादागिरी खोपोवन घेवचे ना म्हूण शिटकावणी. जी लोकल बॉडी आसा, पंचायत बॉडी जी आसा पळय, ते पंचायत बॉडीक सुद्दां आमदारान आनी सरकारान कांयच कळिल्लें ना की थंयसर कितें येता ते. डायरेक्टली थंय येयला आनी जवळ जवळ 5:30 पुलीस हाडून थंयसर सर्वे हें करपाक गेले. लोकांनी थंयसर ती सर्वे हाडोवपाची खूब ट्राय केली, तरी आसतना ते बळजबरीन थंयसर तेंच्यांनी ते सर्वे केले आनी काही लोकांक थंयसर तेंच्यांनी अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनान सुद्दां व्हेले. म्हणजे हो खंयचो कायदो, ही दादागिरी कित्याक करपाक जाय. जर कसलो प्लान बरो वायट येता जाल्यार गांवकाऱ्यांक सांगून तांकां विश्वासाक घेवन कितें तें काम करपाक जाय. त्या खातीर तेंच्यांनी सगळ्या गांवांनी सगळे गांवकारी मेळोन थंयसर एक मिटींग घेतली की हो जो प्लान येवपाचो आसा तो कसलो येवपाक, तो प्लान आमच्या गांवांत नाका. जर आमी बारीक जर पळोवंक जाल्यार हो कुडचिरो जो गांव जो आसा पळय तो सारको नेचरान भरलेलो आसा. थंयसर अशें एकदम सुखी हें आसा, तेंचें लायफ आसा, हें करतात, नेचर बरें आसा. हे सरकाराक हे असले नेचर असलेले गांव काबार करपाक कित्याक सोदता तेच कळना. हांव इतकेंच सांगूंक सोदता ह्या सरकाराक की दादागिरी, तुमकां मेजॉरिटी आसा म्हणून दादागिरी करूं नाकात. लास्टाक स्टेट म्हटल्यार मनीस, जे स्टेटीन लोक रावता पळय तेच म्हणजे स्टेट आसता. ही अशी दादागिरी करून चलची ना. आनी हे जर अशेंच जर फुडें जालें, आमचें एकूच तांकां निवेदन आसा आनी एक रिक्वेस्ट आसा की बळजबरीन कसलोच प्लान हाडपाचें ह्या गांवांत तुमी ट्राय करूं नाका. गांवकारी सामर्थ्य आसा, हे कसलो प्लान हाडपाचो तांकां धाडून घालपाकूच ते सामर्थ्य आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षांची बिनविरोध वेंचणूक. उत्तरेक शंकर चोडणकार जाल्यार दक्षिण संजना वेळीप जिल्लो पंचायत अध्यक्ष. विरोधी अर्ज भरूंक नाशिल्ल्यान दोगांची बिनविरोध वेंचणूक. आणि शंकरानंद चोडणकर हांचे एकूच नॉमिनेशन त्या दिसा आयिल्लें. ते कारणान इलेक्शन कंडक्ट बाय बॅलट आमकां करपाचें पडलें ना, कारण एकूच इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर आशिल्लें. सो बिनविरोध अनअपोज तांचे आज इलेक्शन जाल्लें आसा. तांचे आज नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून तांचे आज अपॉइंटमेंट जाल्लें आसा. ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें की एकल्याचेच नॉमिनेशन फॉर्म येयल्ल्या कारणान बिनविरोध हें इलेक्शन जालें आनी म्हाजें नांव तेंच्यांनी घोशीत केलें. सगळ्यात पयलीं हांव तेंचें अभिनंदन करतां. आमच्या पक्षा तर्फे म्हाजें नांव सुचीत केल्लें गेलें. हांव त्या खातीर पक्षाचो खूब खूब आभारी आसा. आनी अशें दिसलें की इतलीं वर्सां जे पक्षा खातीर काम केलें तेजें फळ आयज म्हाका मेळ्ळें. सादारणशे 8.5 वर्सां हांगासर काम करता हांव. सेकंड टर्म म्हाजो, पण खंयच आमी इलेक्शन घेवंक ना. खंयसरूच ते जावं अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष, त्या ज्या आमची परंपरा आहा ते परंपरेक खंयच तडो पडलो ना. आज झेडपी इलेक्शनाची हें आशिल्लें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आनी आमकां एकूच नॉमिनेशन आयिल्लें संजना वेळीपांचें. ते आमी तिका साऊथ गोवा जिल्हा परिशदेचे अध्यक्ष म्हणून आमी आज डिक्लेअर केलें. आनीक पयलीं म्हणल्यार हांव आमचे
सीएमाचे अभिनंदन करता की जे आमचेर विश्वास दवरून आमकां आयज हांगा पद हाती आमची दिल्ली आसा. तशेंच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे बाई, तशेंच आमचे जी पक्षाची कोर टीम आसा तेंचेय बी हांव खूब आभारी आसा की सगळ्यांनी आमचेर जो विश्वास दवरून आमच्या पक्षान आमकां आयज हांगा फुडें हाडले आसा. आनीक तशेंच म्हाजे जे झेडपी मेंबर म्हाजे वांगडी आसा मेंबर तेंचेय बी हांव खूब आभारी आसा कित्याक तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट आदार केलो. शेअर मार्केट लायफ टायम हायचेर. सेन्सेक्स 82,700 तेकलो, सुमार 238 पॉयंट पॉझिटिव्ह. निफ्टी 25,297 तेकलो, सुमार 62 पॉयंट पॉझिटिव्ह. लोकसभा वेंचणुके उपरांत मार्केट बरेच नेगेटिव्हांत आयिल्ले, परत चडटा. फोंड्या केळबाय कुर्टी लायटीचो शॉक मारून गोवो सोंपलो. रातच्या वेळार तवशाच्या मळ्यात खावंक आयिल्ले कडेन हाय टेन्शन लायव्ह वायरीक तेकलो म्हूण मळेकार उलोवन दाखयतात. सकाळी तवशी काडपाक गेल्ल्या शेतकारांचे नजरेक अपकीर्त दिसले उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. प्रकार कितें तो तपास चल्ला. तवशी घेवन येयलो बाजारान डायरेक्ट भितर दवरपा आयलो. भितर दवरपा येयल्या बरोबर कितें जालें, मागीर लक्ष म्हाजें हेजेर गेलें. हांव ती काडली दवरली आनी असो पळय हे सायडीन घुंवलो तेन्ना म्हाका हें दिश्टी पडलो. सकाळी आयज पळयलो आतां सकाळीं 7 सुमार. मागीर ताका सांगपाक गेलो अशें म्हणलें जालां. तूं हांगाच बसता तवशी घेवन? हांगाच बसता. म्हणल्यार आतां हे सांगाय पार तितलो ना न्ही, चड कितें जाल्यार फोंडेच्यान हाडपाचो. कळ्ळें. आनी म्हागेलो मळेकार कितें थोडें सांगलें म्हणटा म्हाका दवरता न्ही, म्हणटा कितें आतां म्हाका तें बरें पडटा. ती सायड आमी मारलेली, आमी हेल्प केल्लो. येते मार पंचायती कांय लक्ष घालना. कोण सांगलो तेंगे म्हणजे आतां आमी कितें करता तितल्या येते सगळीं झाडां आमी उडयलेली हे सायडीच्यान. तुमीच क्लीन करून घेता? तुमीच क्लीन करता? जाल्यार करची पडना आमचेर पळय लायटी आमी हात लागता कितें जाता. कळ्ळें. ते मारतात ना न्ही, म्हणून कितें जाता हें जाता प्रॉब्लेम खंय येता. आमी त्या जुपून वायर तुटली जावं वायरी बडी तेकली जाल्यार आमी हात लावंक शकता. तो आमकां रिस्क आसता. तुमचें नांव? पण हांगेर हें तुमगेलें हें आसा म्हणलें आमचो मळो आसा न्ही. हय, मळ्या भितर सरपा येयला ते आमकां हें दिसता. ना पण ही गेट बंद आसता न्ही तुमगेली? बंद आशिल्ली ती. आनी असो खंयच्यान येयलो म्हणटा तूं? आनी लायटी वायर कितें आंगार पडली तेज्या? तें मात खबर ना, पूण लायट एक पडलेली आसा तेका. पण लायटी शॉकान मेलो तो. सिटिझन्स फॉर सोंसोड्याच्या वांगड्यांनी मडगांव नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक निवेदन दिला. सोंसोड्यावेल्या कोयराचे दिसपट्टे व्यवस्थापना खातीर हे निवेदन जारी केलां अशें सिटिझन्स फॉर सोंसोडोचो सचिव रॉक मास्केरेनस सांगता. With photographic evidence attached to this memorandum to the chief officer, and we have also informed our advocates who are representing us in the High Court on this matter. So you are going to file contempt petition? If it is required, then we'll have to do that, because the municipality does not seem to be adhering to the status report which they have submitted to the High Court. What have you stated in this memorandum to the municipality? I will give this copy to you. You can go and see that. This is with regards to non-operational of baling machines. Glacier tanks are being overflowing. Non-compliance of the status report. This is a health hazard and environmental impact issue today. Shredding machine are there? Pardon? Shredding machine? Shredding machine hai kaha, but shredding machine is being not optimized, or there are no people working. Because think what the rash गायलो हा ती दोंगोरीस गायलो हा तो झाडांचो चचोवपा वचत जाल्यार तो थिंग दोंगर जालो हाय. I will share you the footage. You can show it. It's not being working. चोवपा वचत जाल्यार मुगे भाशी ते एक शेडिंग मशीन आहा थिंग 4 देखो मशीन आहा जाल्यार ते बेगीन कामार जावपाना. This is the status as on now. हणजूण पिटबुलाच्या हल्ल्यात सोपिल्ल्या भुरग्याचे आवयक बापायन केल्ल्या वक्तव्याचेर तिडक. बापायन खंय मिडियाक चुकीचो स्टेटमेंट दिला. भुरगो 7 वर्सांचो, बापायन म्हळ्यार 9. बापायक भुरग्याची धड पिरायूय खबर ना. फुडल्या जल्मात त्या भुरग्याक बरी फामील मेळू आवय मागता. म्हाका आनी कोणाचोच आदार नासलो. म्हाका आशा आसली म्हाका 4 पयशे गावतले, चेड्याक आनी कितें एक्स्ट्रा हांव कितें करूंक शकतलें, एक सेविंग करूंक शकतलें, कितें तरी दितलें म्हणून हांवें हें काम घेतलें. म्हाका आनी कोणाचोच आदार ना, कांयच ना.
उलोवंक सगळीं हा बट म्हाका कोणाचेर पिया दिवना. म्हाज्या चेड्याक आतां स्कूल स्टार्ट जावन आतां 3 म्हयने जाले. कोणें बाबा एक पेन्सिल घे, रबर घे, एक युनिफॉर्म सुद्दां घे म्हणल्यार म्हाका कोणें दिवना. हांवें काम करूंक जाय आसलें, हांवें खावंक जाय आसलें. हांव म्हाजी कितें आसा पळय न्हू म्हाजी उतरां कितें न्हू प्रुडंटाच्या थ्रू तुमच्या पावयता. कित्याक हांव जाणा तेणेन म्हाज्या बद्दल कितें सांगलां कितें ना तें. सो म्हाजी सायड तुमकां जाणून घेवंक जाय म्हणून हांवें हें सांगलां. ओके, बापूय तर सामको आसलो, बापूय तर भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी घेतलेली जाल्यार म्हाका इतले त्रास आनी म्हाजो भुरगो वयचो नासलो. म्हाजो भुरगो कसो गेलो कितें गेलो हांव जाणा. आतां इतलेंच मागता देवान ताका बरी शांती दिवची. खंय तरी दुसऱ्या जन्मान हाडूनी बट बरे फॅमिलीन हाडूनी. हांव इतलेंच मागता ताका बरी फॅमिली गावल्यार पुरो म्हाज्या चेड्याक. फोंड्या कदंब बस स्टँडार वतल्या रस्त्याची दशा सगळ्याक फोणकुला. 2 व्हिलरीन वतल्यांक जिवाची धाकधूक. सरकार वेंचणूक तेंकली काय रस्तो करता, वेंचणूक जाली काय कोण लक्ष घालिना. फोंडेकार विटल्यात. सरकारान लक्ष घालून खंय रस्तो एकदाचो जाग्यार घालचो. ह्या फोंडेचे सिटीजन म्हणून आनी तसोच रोड सेफ्टीचो एक एक्टिविस्ट म्हणून जावं बरो वावरपी म्हणून गोवा रोड सेफ्टी ऑथॉरिटी ह्या विशयाचेर आमी वेळोवेळार सरकाराक जागीत असतात की सरकाराक म्हणटा की आमी ते पोथोल फ्री रस्ते दियात म्हणून. रस्ते करता आसतना ते अशा टायमार करात की जे उरचे अशा टायमार. पूण आमी कालांतरान पळयता की न्ही की जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना 2 म्हयने पयलीं खंय तरी ताचो काळ्या डामराचो खर लायतात आनी ते इलेक्शनाचो वोटींग जालें की ते रिजल्ट आयलो की ताजे उपरांत 2 म्हयन्यान ते परत वतात. ताजे विशयाक सरकाराक बऱ्यापैकी खबर आसा, ताजेर ऑथॉरिटीज आसा की ते रस्ते हे तांच्यांनी ऑक्टोबर ते ऑक्टोबरांत नोव्हेंबरांत सुरू करचे आनी सादारणशे मे लागच्या पयलीं काम सोंपपाक जाय. बारीक जे लोक आसात स्कुटर घेवन भोंवन नाल्यार 2 व्हिलरवाले 5 व्हिलरवाले आसात बारीक गाडी व्हरना तांकां ते परत कोणांनी पटून ते त्रासान पडटा. एक्सिडेंटूय जातात, 5-5 मोडटा, गाडयो ब्रेकडावन जातात. तो पूण पावस आयलो, पावसान सगळे ते तेंच्यांनी पयलींचे रस्ते आशिल्ले ते सगळे दाखोवन दवरले की आमी अरून दाखोवन दिलो की फक्त थंय मारिल्लो म्हणून. KTC बस स्टँडाक हो जो एप्रोच रोड आसा तुमी पळयता आसतले कितलो हो रस्तो खराब जाल्लो आसा. तो म्हटल्यार रस्तो आशिल्लो असो दिश्टीच पडना. जे पळय खड्डे पडले ह्या रस्त्याक आनी इतले मोठे खड्डे पडल्या कारणान हांगासरल्यो ज्यो बसी आहा ज्यो पणजे ट्रॅव्हल जातात जावं स्कुलाच्यो बसी इवन कॉलेजीची भुरगीं यो वच करता ह्या वाटेन पण हांगासर ह्या रस्त्याचेर कोणाचीच नजर ना. आनी लोकांची मागणी आहा की हो रस्तो बेगोबेग रिपेर करचो म्हणून. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. आयतारा सांजे मंगेशीत सभापती रमेश तवडकाराच्या श्रमधाम कार्यावळीची सुरवात जाली. दर एकल्यान आपल्याक जाता तितली मजत केली जाल्यार तळागाळांतल्यान दर एकल्या मेरेन पावपाक वेळ लागचो ना, सभापती उलयलो. आणि हो भाव जर आमी सबंद गोवाभर काणकोण पासून जर आमी पेडणे पर्यंत आसा न्ही आमी थारायलें जर जायत न्ही 5000 व्हॉलंटियर्स करपाक जाय न्ही फुडल्या 10 वर्सांक आसा न्ही की गोंयचो शेवटचो मनीस आसा न्ही ताचो विकास करपाक इल्लोय वेळ आमकां लागचो ना. की आमी सरकार हें दितलें तें दितलें रडत रावपाक न्ही. आमी म्हज्या गांवा खातीर हांव शिकलां, हांव म्हज्या गांवा खातीर कितें करतलो म्हज्या दितला. आमी फक्त मागला कितले आमी 1 रुपया मागला, 1 रुपया मागला आनी एक आमचो श्रमधाम वॉरियरचो कन्सेप्ट कितें आसा जो मनीस आमकां वर्साक 5 दीस मिनिमम 5 दिवंक शकता, 5 दीस दिवंक शकता तो आमचो श्रमधाम वॉरियर. लक्षात आयलें? जो वर्साक 5 दीस दिवंक शकता तो श्रमधाम वॉरियर फिजिकल काम करपाक शकता. जेचे कडेन जर फिजिकल काम करपाची ताकद ना ताजे कडेन जर पयशे दिवपाची ताकद आसा तो 5 म्हयन्याचे म्हणजे कितले 1 म्हयन्याचे आमी धरला किंवा एखाद्या लेबराचे 500 रुपया. जो मनीस जर तो 2500 दिवपाक शकता किंवा 1000 दिवन 3 दीस तो आपूण स्वता काम करूं शकता की तो आमचो वॉरियर. आनी वॉरियर म्हळ्यार कितें गोविंद सरान सांगलें कशें आसता की आमकां एखादो थी दीसभर एखादें जर रिकामी पाटली सुद्दां व्हरून देणारो मनीस आसत जर जायत न्ही रिकामी पाटली ताच्यांनी दीसभर थी उबी रावपाक शकता आनी रिकामेच पाटले व्हरून दिवपाची जर कॅपेसिटी आसत जर जायत न्ही तो आमचो वॉरियर. भाई मावज्याक मेळिल्लो ज्ञानपीठ सन्मान हो खूब मोठो. ताणें भाशावादाचे गजालींतल्यान पयस रावचो. मगोचो फुडारी मंत्री सुदीन उलयला. मराठी कोंकणी वाद उस्तुचे परस सरकारान कोंकणीत साहित्य वाडोवंक कितें काम करचें ताचेर खंय मावज्यान उलोवचें.
एक गोष्ट खरी आसा, ताका जो सन्मान मेळ्ळा खूब मोठो सन्मान आनी जेन्ना मनशाक येदो व्हडलो सन्मान संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान मेळटा तेन्ना ताणें अशा गोश्टी पासून पयस रावपाक जाय अशें मराठी कोंकणी ह्या विशयाचेर उलोवचे पेक्षा कोंकणीन लिटरेचर करपा खातीर सरकारान आनी आमी ताजे बरोबर कितें काम करपाक जाय तें करपाक जाय. मराठी ही खूब मोठी भाशा, तिका सरकाराच्या माध्यमांतल्यान व्यासपीठ जाय अशें ना. प्रत्येक मनीस जो गोंयांत आसूं गोंया भायर आसूं ते खुबशा लोक अजून मराठी मना पासून वापरतात आनी सुद्दां म्हाका दिसता मावजो सुद्दां मराठींतल्यानूच शिकला म्हाका दिसता. कारण त्या वेळार सगळे कडेन आमचे सारके जे कोण शिकल्या मराठी शाळा गोंयमध्ये शिकल्या आनी त्या खातीर मराठीचेर उलयता आसतना ताणें खूब विचार करून उलोवपाक जाय केले आनी ते विशय घेवन मुखार वचपाचें ना. लिटरेचर वाडोवपा खातीर कोंकणींत आनी कितें करपाक जाय ताणें सांगचें, हाजे फुडें आमी आसा. कारण खंयचीय भास जर मोठी जातली तिका एक पायो भक्कम आसता आनी भाशेचें राजकारण करून आमकां मुखार वचपाचें. हरमला पेट्रोल पंपार शॉर्ट सर्किटान बुलेटीक उजो, गाडी पुराय लासून काबार. लोकांनी उजो पेट्टना गाडी ओडून पंपावेल्यान पयस व्हेल्ल्यान मोठे अपघात चुकले. दनपारा गजाल, पेट्रोल पंपार खंय गाडयेंत पेट्रोल भरून गाडी चालू केली तेन्नाच इंजिनांतल्यान धुंवर येवंक सोमतोच उजो. रायडर बऱ्यान साल्वार. बुलेट दिली त्या घातले, पहिले तिने जीपे मारले आणि जीपे चालवला म्हणून तिने परत ताड मारले आणि तेका सकलसून प्लगा कडसून काय झालं खबर ना, तेजून तेका चटको घातलो. ताड भायर पडले स्लीप आणि तो पळालो हयसून गाडी थंय चिरेन पळालो आणि बुलेट पेटली. ओके. पेट्रोल पंपार काय डॅमेज जावं ना? पेट्रोल पंपार काय डॅमेज. स्विच ऑन केलो ते आफ्टर बॅटरी शॉर्ट जाली आनी आग लागली. आग लागता आनी आमच्या भुरग्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन आसले ते फोडले, सगळी पालयली. तेतून आमकां ह्या राजेश भावान मदत केली. तो येवन मागीर आपल्या शॉपार वचून धांवन येयलो, फायर एक्सटिंग्विशन घेवन तेणी मदत केली. मागीर ती बुलेट तेणी ओडून साइटी गेली. शॉप में वर्क कर रहा था, इधर से आग लग रहा था, धुआं आ रहे थे. आते समय मैं भाग के आया. भाग के आने के टाइम ये गाड़ी के ऊपर आग लगे तो मैं हमारा क्या बोलते हैं कुछ रिस्क लेके हम जाके उसको बुझाए. अच्छा. आगीन मिळून फुल काबार जाल्ले आसा, कांयच उरलेलें ना. हेचें अशें जालें की 12च्या सुमारान एक पेट्रोल घालपाक आयलो आनी तेणी पेट्रोल घातलें आणि जेणी कार्ड दिले अमावंट पे करपा खातीर. मागीर तांणी स्टार्ट मारल्या उपरांत खंय तरी बॅटरी खालच्यान स्पार्क जाले आणि आग जी आसा लागले. कसली जिवीत हानी जाल्लेली ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमणी. चवथ लागीं पावली, लोक खरेदी आनी तयारेक लागलो. मुख्यमंत्र्यान सगळ्या गोंयकारांक ग्रीन चतुर्थीचो उलो मारला. गणपतीच्या मुर्ते सावन ते मखर, माटोळी आनी सजावटीचे सामान पर्यावरणाक हानिकारक आसचे ना हाची जतनाय घेवची. पर्यावरणपूरक सामान वापरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. चवथ ही तसो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आणि चवथीच्या निमित्तात गोंयांत मोठो धूमधाम आणि धडाक्यात आपल्या पारंपारीक घराकडे गोंयकार चवथ मनयतात. आणि चवथ म्हटली काय पहिले 8-10 दीस तयारी सुरू जाता आणि ताज्या उपरांत 11 दिसाचो गणपती पावयसर एक मोठो उत्साहाचें वातावरण पुराय गोंयांत आसता. हो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव हांवें मुद्दामूनच म्हणला कारण गणपती चिकण मातयेचो तो आमचो गोंयकारूच भाव तो तयार करता. पारंपारीक रित्या तो गणपती घरा कडेन हाडपाची आमी हाडटात. आयज काल प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती येवपाक लागल्या, ते घेवं नाकात. आमी ते अवॉयड करपाक जाय. मागीर कोणूच प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती हाडचो ना. दुसरें पळोवंक वचत जाल्यार माटोळी ही रानांतली वेगवेगळी फळां फुलां हाडून खूब बऱ्या पद्दतीची माटोळी आमी सगळे जाण बांदतात. पण आतां ट्रेंड आयला प्लास्टिकची फळां फुलां
ही माटोळेक बांदपाची बंद करात. कसल्याच पद्दतीचो प्लास्टीकचो वापर ह्या चवथीक जावचो न्ही हे आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. तिसरी गजाल आमी पळयता की चवथीक लागपी फराळ हो सगळो आमच्या घरात पारंपारीक रित्या आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी तयार करतात. पण आता ट्रेंड आयिल्लो आसा तोय फराळ आमी भायल्यान हाडपाक लागल्या. पण म्हाका दिसता की आमी हो सुद्धा फराळ जो आसा पळय न्ही आपल्याच घरात तयार करतले आनी इन केस कोणाक घाई गडबडी खातीर तयार करप शक्य ना, माटोळी रानांतल्यान हाडपा खातीरय शक्य ना जाल्यार आमच्या स्वयंपूर्ण ई बाजार आमी हाजेर हे सगळ्यो म्हणजे माटोळीच्या सामाना पासून फराळ हे सगळे स्वयंपूर्ण ई बाजार हाजेर अवेलेबल आसा. तातूंतल्यानूच सगळ्यांनी ते विकत घेवचे. बट ह्या पर्यावरणाची हानी जावची न्ही म्हणून आमी जतनाय घेवपाची गरज आसा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.